नमस्कार, आवाज गोयचो ह्या बुलेटिनान हांव संजना हंजुनकर तुमकां येवकार दिता। सविस्तर खबरां पयलीं पळोवयाच्यो मुखेल खबरो। आमदार देविया राणेन केली प्रस्तावित उदका प्रक्रिया प्रकल्पाच्या सुवातेची पळोवणी। गाडे ताब्यात दिवंक ना जाल्यार परतून देंवतले रस्त्यार बांबोळेच्या गाडेकारांनी दिली शिटकावणी। मोपा विमानतळार जुलयांत देंवतले पयले विमान। सप्टेंबर म्हयन्या सावन सुरू जातली विमान सेवा। दारगळे घराक उजो लागून 80,000चे लुकसाण। उजो पालोवपी दळान धांव मारून पालयलो उजो। गुळेलीच्या उदकाचो प्रश्न सुटावो करपा खातीर अधिकाऱ्यांनी उबारली पावलां। गरज आसा थंयसर खणिल्ल्यान लोकांच्या नळांक आयले उदक। इंडोर स्टेडियम जेएमआर कंपनीक दिवपाक आमदार प्रवीण आल्लेकराची हरकत। स्टेडियम 18 म्हयन्यां खातीर लिजार दिवपाचो आसा थाराव। आता खबरो विस्तारांत। शेनवारा आमदार देविया राणेन उदका स्त्रोत खात्याच्या अधिकाऱ्यां वांगडा मोल्ल्या वाठारांतल्या उदक शुद्धीकरण प्रकल्पाक भेट दिली। गरमेच्या दिसांनी पर्या तशेंच भोंवतणच्या वाठारांतल्या लोकांक उदका खातीर बरेच त्रास काडचे पडटा। हो उदकाचो प्रश्न सुटावो करपा खातीर हांव भौशीक बांदकाम खात्याक एक नोट धाडटली। ताका लागून पर्या वाठारांतली उदका पुरवणेची समस्या सोडोवपाक मजत जातली, अशें आमदार देविया राणेन सांगलें। बांबोळीच्या फुटपाथा वयले गाडे काडल्यार जुनान वर्स जातले। आदी वेंचणूक आयिल्ल्याचें कारण सांगून प्रक्रिया बंद केल्ली। आतां सगळे बांदून पुराय जाल्यात, पूण परवानगी दिवंक नाशिल्ल्यान ते बंद आसात। गाडे बंद आशिल्ल्या कारणान थंय सगळे तरेच्या बेकायदेशीर घडणुको घडटात। तशेंच पावसान गाडेकारांक भायर धंदो करपाक मेळना। हे संबंदान आमी भौशीक बांदकाम मंत्र्याक मेळटले। 8 दिसां पयलीं गाड्यांनी बसपाक परवानगी दिवंक ना जाल्यार आमी संप करतले, अशें गाडेकारांनी प्रतिनिधित्व करपी डॉमनिकान सांगलें। कितें जालां की 1.5 म्हयनो जालो की हो मार्केट रेडी जाला, फूल कंप्लीशन जालो। कॉन्ट्रॅक्टरान कंप्लीशन लेटर PWDक दिलें, सगळें जालां। आतां 1.5 म्हयनो जालो, 1 म्हयन्यान 26 कॉन्ट्रॅक्टरान हँड ओवर केलेलें PWD। आतां 26 आतां 1 म्हयनो जालो, ती फायल आजून कित्याक मूव जायना? आमी वचून PWD मेवल्या, PWDन आमकां बरो क्लियर आन्सर दिवंक ना। पूण आमकां आतां कांयच सोदमना हे प्रोजेक्ट कित्याक आतां पेंडींग उरला तो। आतां लोक सगलो हिंगा रावला। आतां पळय पावस पडटलो, आतां हाडल्याच्यानी पावस पडलो, हिंगा ही सगलीं बोल्ल्या हिंगा सोंतरी घेवन कसो धंदो करतलो हिंगा आपणाचो। आतां ते बांदून दवरल्या, शटरां जाल्यां सगलीं जाल्यां, तुमी वचून पळयात हिंगा
सोऱ्याच्यो बाटल्यो लोक थिंगा रातचो मुतो वयता सगलें कितें कितें रातचें इलिगल घडटा थिंगा आमकां दिया न्हू एक फावट आमकां हँड ओवर करा आमी इतले प्लेस मेंटेन करतले न्हू एक म्हयनो जर तर फायल एका डिपार्टमेंटान दुसऱ्या डिपार्टमेंटाक इतलो टायम लागता मागीर आनी कितें आनी डिसेंबर पासून रावचें पडटलें आमकां आमी कितें करूंक सोदता आमी हो वीक पळयतले ही फायल आमी खूंय जाता ती पळयतले जाय जाल्यार आमी PWD मिनिस्टराकूय मेवतले नाल्यार आमी नेक्स्ट विकांतल्यान परतून आमी आमचें तें आहा तें चालू करतले हेजी देशांतलो एक म्हत्वाकांक्षी प्रकल्प आशिल्लो मोपा विमानतळ 90% पुराय जाला आनी पयलें विमान जुलयान ट्रायल म्हूण देंवतले जाल्यार वास्तवीकपणान 1 सप्टेंबर सावन ह्या प्रकल्पाची विमान सेवा सुरू जातली अशी माहिती मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान दिली. मुख्यमंत्र्यान मोपा विमानतळ प्रकल्पाच्या जाल्ल्या बांदकामाची आनी हाची तयारी ह्या अनुशंगान शुक्रारा मंत्रालयान बसका घेतली. ह्या बसकेन शेतकी मंत्री रवी नाईक, विमानतळ प्रकल्पाचे संचालक शानबाग आनी प्रकल्पाचे कंत्राटदार GMR कंपनीचे अधिकारी हाजीर आशिल्ले. विमानतळ प्रकल्पाचे 15 ऑगस्टाक उक्तावण करपाचें आशिल्ल्यान ताची तयारी निमण्या टप्प्यान पावल्या. फकत 10% काम उरलां ते जुनान पुराय जातले अशें तांणी सांगलें. गोळेली वाठारांतल्या पिवपाच्या उदकाचो प्रश्न सोडोवपा खातीर संबंदीत अधिकाऱ्यांनी शेनवारा पावलां उबारली. खात्यांतल्यान 3 कामगारांक धाडून चर खणपाची गरज आसा थंय खणपाक सुरू केले. ताका लागून थळाव्या लोकांच्या नळाक उदक आयले. पूण टांकयो भरपा खातीर आशिल्ले 2 व्हडले पंप सध्या बंद आसात. न्हंयचे देगेच्या पंपांतल्यान उदक काडपाचें काम चालू आसले तरी ह्या पंपांनी टांकयो भरपाक सुमार 7 ते 8 वरां लागतात. हे दोनूय पंप सुरू करचे अशी मागणी थळाव्यांनी केल्या. पेडणेच्या सावळवाड्या वयलो इंडोर स्टेडियम मोपा विमानतळ बांदपी GMR कंपनीक लिजार दिवपाचो आसा. पूण थळावो आमदार प्रवीण आल्लेकाराचो हे कबलातीक खर विरोध आसा. GMR कंपनीक हो स्टेडियम 18 म्हयन्यांच्या लिजार दिवपाचो आसा खंय. राष्ट्रीय खेळा सर्ती खातीरूय ह्या स्टेडियमाचो वापर जावपाचो आशिल्लो. पूण सुविधांच्या उणावाक लागून अजून राष्ट्रीय खेळा सर्त जावपाक शकली ना. पेडणेचो आदलो आमदार खेळा मंत्री आशिल्लो पूण खेळांचे बाबतींत ताणें कसलीच उदरगत करूंक नाशिल्ल्याचें थळावो नागरीक सांगता. ते स्टेडियम 12 वर्सां बाबू आसगांवकर क्रीडा मंत्री आसलो तरी त्यांनी एक सुद्दां काम करूंक ना. आणि खंयच्या आदाराचेर तो सांगत की नॅशनल गेम्स गोंयान हाडू म्हणजे जावं शकतात म्हणून ही म्हाका काय कल्पना नाही. आता 37 कोटी रुपये खर्च जर केल्यात सावळ वाड्यार जाल्यार 37 कोटीचे 2% म्हणजे 70 लाख रुपये म्युन्सिपाल्टीक येणार आसा. ते अजून म्युन्सिपाल्टी कित्याक रिकवर करिना. जर ते 70 लाख रुपये रिकवर केल्ले जाल्यार योग्य पद्दतीन सॅलरी भरूंक गावतली आसली आणि गेले 3 महिने जी सॅलरी ठोक बाकी आसा प्लस EPFOचे जे पैसे आसत 34 लाख रुपये ते भरूंक गावतले असले. 6 वर्षाच्या मी 15 सालापर्यंत नगराध्यक्ष आसलो आणि त्या क्षणापर्यंत म्युन्सिपाल्टी ठीक चलत. टायम टू टायम पगार गावो बाकीचा जाय.
जाच कितें जितपर्यंत गौतमी परमेकार चीफ ऑफिसर आसलेली तितपर्यंत 6 म्हयन्याचो रिजर्व फंड म्युन्सिपाल्टी कडेन उपलब्ध आसलेलो. आज अचानक कसा काय झाला की पैसेच ना म्युन्सिपाल्टी कडेन. MP लाड्स येवजणे अंतर्गत शेनवारा मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत हांच्या हस्तुकी 4 दिव्यांगांक खासा दुचाकी गाडयांचे वांटप केले. फाटली 20 वर्सां ह्या येवजणे खाला उत्तर गोंयचो खासदार श्रीपाद नाईक हाणें दिव्यांगांक गाडयो वांटल्यो. अंदू 4 जाणांक गाडयो वांटल्या आनी उरिल्ल्या 8 जाणांक येता त्या वर्सा भितर दितले अशें मुख्यमंत्र्यान सांगलें. ह्या वेळार उत्तर गोंय खासदार श्रीपाद नाईक, मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत, ताची घरकान्न सुलक्षणा सावंत, उत्तर गोंय जिल्लो परिशद अध्यक्ष सिदेश नाईक हाजीर आशिल्लो. आज हो ल्हानसो कार्यक्रम खासदारांच्या माध्यमातून जवळजवळ 4 एप्लिकंटाक जे हँडिकॅप आसा तांकां 4 व्हिलर स्कूटर दिवपाचो कार्यक्रम आज जालो. आमचे कडेन जवळ 14-15 आनी नांवां आसात, पण फंड आतां सुरू जाता. गेली 2 वर्सां कोविडा लागून फंड बंद जाल्लो घेवपाचो. तांची एप्लिकेशन फाटली आशिल्ली आनी आतां फंड इल्लो येवपाक लागला. आमी एडजस्ट करून ह्या 4 हें दिल्या. उरले जे बाकीचे जे काही 8-9 लोक आसात तांकां फुडल्या जवळजवळ म्हयनेभरान दिले वतल्यो. कारण प्रायोरिटी ह्या कामाक दितात, कारण आमकां खरोखरच भायर वयतलो जाल्यार तांकां ह्या जो आधार आसता. आतां पर्यंत जवळजवळ 100च्या आसपास म्हणजे 3 व्हिलर आनी स्कुटर्स अशें म्हणून आतां आमी ह्या खासदार निधीच्या माध्यमातून त्या सगळ्या हँडिकॅप भावांक भयणीक दिल्ले आसात. गरिबांतलो गरीब हाका आपल्या पांयाचेर उबें करपाचें काम जें आसा आमचे केंद्र सरकार आनी राज्य सरकार हो एक थीम धरून करता, ताचोच एक भाग आहे अशें म्हाका सांगून दिसता. आज आमी जे 2 व्हिलर्स तांकां ज्यो दिल्या त्या खातीर हांव सगळ्यात पयलीं 4 जाणांक आज श्रीपाद भाऊंच्या MP लॅड स्किमीच्या अंतर्गत 4 जाणांक आज आमी व्हेकल दिल्यो. हांव श्रीपाद भाऊंचें अभिनंदन करता, कारण प्रत्येक फावटी पळयता की अशा गरजवंतांच्या खातीर पावप कंटिन्युअसली फाटलीं 20 वर्सां सातत्यान हे कार्यक्रम भाऊ करीत आयिल्ले आसा. परत एकदा MP लॅड स्किमीच्या अंतर्गत आज तेंच्यांनी आमी ज्यो 4 चावी तांकां दिल्यो तांकां आपल्या पांयार उबें रावपाक, तांकां खंयसर भोंवपाक, नोकरेक वचपा खातीर हाजी मदत जातली. उरलेली आनीकूय बी एप्लिकेशन्स भाऊ कडेन पेंडींग आसा. येता त्या वर्सभराच्या कार्यकाळांत फुडल्यांकूय बी दिली वयतली. गुळेली वाठारांत फाटल्या 2 दिसां सावन उदका पुरवण जायना. म्हादय देगेर आशिल्ले उदकाचे पंप सध्या उदक ओडपाक असमर्थ थारल्यात. ताका लागून ताचो परिणाम उदका पुरवणेचेर जाला. मेळिल्ले म्हायती प्रमाण म्हादय न्हंय देगे वयल्या गांजे वाठारांत बांदांचें आडयल्लें उदक सोडलां. ताका लागून न्हंयेच्या उदकाची पातळी सकयल गेल्या आनी उदक ओडपा खातीर बसयल्ल्या पंपाक तें ओडपाक मेळना. भौशीक बांदकाम खात्याचे उदका विभाग जंय उदक आसा थंय चर खणून पंपाच्या पायपा मेरेन उदक हाडपाचो यत्न करपाक जाय, पूण सध्या तशी कसलीच हालचाल दिसना. ताका लागून आनी कितले दीस गुळेलीच्या लोकांक उदका बगर काडचें पडटलें असो प्रश्न ह्या वाठारांतल्या लोकांक उप्रासता. शुक्रारा जाल्ल्या 680 चाचण्या उपरांत कोरोनाचे 20 दुयेंती मेळिल्ल्यान दुयेंती मेळपाचें प्रमाण 2.94% जालां. खुबश्या दिसां उपरांत दुयेंती मेळपाचें प्रमाण वाडलां. 15 दुयेंती बरे जाल्ल्यान सक्रीय दुयेंतींचो आंकडो 106 चेर पावला. तिसरे लाट सोंपले उपरांत दिसाक दुयेंती मेळपाचें प्रमाण सामकें उणें जाल्लें. एप्रिलांत दिसाक 5 ते 6 दुयेंती मेळटाले, मात आतां दुयेंती मेळपाचें प्रमाण वाडपाक लागलां. दिसाक 10 वयर दुयेंती मेळटाले जाल्यार शुक्रारा एकाच दिसा 20 दुयेंती मेळ्ळे. मे म्हयन्यांत सगळ्यांत चड दुयेंती शुक्रारा मेळ्ळ्यात. आतां मेरेन कोरोनाचे 2,45,740 दुयेंती मेळ्ळ्यात. हातूंतले 2,41,802 दुयेंती बरे जाल्ल्यान सध्या 106 सक्रीय दुयेंती आसात. आतां सगळे दुयेंती घरा आयसोलेशनांत रावतात. दुयेंती बरे जावपाचें प्रमाण 98.40% आसा. म्हापसा मंगळसूत्र चोरी प्रकरण पुलिशेन चोराचे स्केच तयार केला. ह्या प्रकरणात इराणी गँगाचो हात आशिल्ल्याचो स्पश्ट जाला.
आपूण पुलीस आशिल्ल्याचें सांगून हे चोर मंगळसूत्र फारायतात. दुचाकी वेल्यान येवन बायलांच्या गळ्यांतल्यो भांगरा वस्ती ते फारायतात. गोंयच्यो दर्या देगो नितळ करपाच्या कंत्राटान घोळ आसा जाल्यार सद्याचो पर्यटन मंत्री रोहन खंवटेन तो दाखोवन दिवचे अशें विधान आदले पर्यटन मंत्री बाबू आजगांवकार हाणें केलां. आपणाक मडगांवची उमेदवारी दिवपाचो निर्णय घेवपाक भाजपान कळाव केलो. जर 1 वर्स पयलीं आपणाक सांगिल्लें जाल्यार म्हाका थंय चड काम करपाक मेळपाचें अशें मत ताणें व्यक्त केलां. खरी कापासतात आहा ताणी इन्क्वायरी करची आनी समज कितें फॉल्ट आसा दाखोवन दिवचे गोंयकार. मडगांव हांव मातसो लेट पावलो. मडगांव समज पार्टीन म्हाका 1 वरस पयलीं सांगलें जाल्यार खुबशे चेंजीस तुमकां दिसताले. कारण मडगांव 2 फावटी कॉन्सुलर, ताच्या फाटल्यान म्हाजो भाव कॉन्सुलर प्रेसिडेंट, मागीर ताच्या फाटल्यान तेजी चली कॉन्सुलर. अशे रितीन काम आहा आमचे मडगांव काम आहा. आवाज केलो 1000 लोक भायर सरूं शकतात. इज ए टॉप लेवल आनी बरो इंट्रस्ट आसलेलो मनीस आनी ताका ट्युरिजमा भितरली म्हायती आसलो. ट्युरिजम मंत्री तुमकां खूब एक्सपिरियन्स आहा. म्हाजें जितलें करपा आहा तितलें हांवें केलें गोंयकारान पयलें इंटरनॅशनल लेवलाचेर नांव पावयलें ट्युरिजमाक. पेडणेचो आमदार प्रवीण आल्लेकार आनी आपलो तसो व्हडलो संपर्क ना अशें विधान आदले पेडणेचे आमदार आनी भाजपाचो सद्याचो फुडारी बाबू आजगांवकार हाणें केलां. हांवें पेडणेची बरीच उदरगत केला. थंय स्पोर्ट्स सिटी तशेंच विमानतळा सारके म्हत्वाचे 2 मोठे प्रकल्प आपणे हाडल्यात अशें बाबू म्हणटा. तशेंच येता त्या पंचायत वेंचणुके खातीर आनी लोकसभेच्या वेंचणुकेक भाजपा पक्ष श्रेश्ठीन काम करात अशें सगळ्या फुडाऱ्यांक सांगलां. हांवूय पक्षान दिल्ली ही जबाबदारी घेतलो अशी माहिती तांणी दिली. आनी MP इलेक्शन फुडें व्हरपाचें सगळे एकठांय जावन बूथ कमिटीचे जागा दितले चड वोटींग जावपा जाय. दोनूय सीट येवपा जाय. दुसरीकरण पार्टीचो प्रयत्न. दोनूय सीट येतले म्हणटा 100%. बाबू तूं सावथान काम करता काय नॉर्थान? हांव सगळे कडेन जे पार्टी सांगले तशें डेव्हलपमेंट केला. पेडणे अशें हांवें कांयच दवरुना जंय डेव्हलपमेंट जावं ना. डेव्हलपमेंट 2 प्रोजेक्ट व्हडले हाडलेले एअरपोर्ट आनी स्पोर्ट्स. सध्याचो आमदार आहा तो तुमचे गायडन्स बी घेता पेडण्याचो? त्याच्यान म्हाजें कॉन्टॅक्ट कॉन्टेक्ट ना अशें आमचो पार्टीचो आमदार. सर तुमकां पेडण्यात बदल दिसता? दोघूय तशें आसत न्ही. पार्टी स्ट्रॉंग करपाक आमी दोघूय कडेन. शुक्रारा रान महामंडळाचो अध्यक्ष देविया राणेन रान खात्याचो अधिकारी संतोष कुमार आनी ताच्या अधिकाऱ्यां वांगडा बसका घेतली. रान महामंडळान सुरू केल्ले साबार उपक्रम केंद्रीय प्रायोजीत येवजण्यो चालीक लायल्यो. तशेंच महामंडळ घटमूट करपा खातीर नवे उपक्रम आनी त्या उपक्रमांतल्यान पुनराजीवन करपाच्या वेगवेगळ्या मार्गां विशीं ह्या बसकेन चर्चा जाली. लोकांच्यो कागाळी हाताळपाची पद्दत सुरळीत करपा खातीर गोंय पुलीस खात्याची शेनवारा समाधान ही कार्यावळ म्हापशा जाली. म्हापशा समाधान कार्यावळीक पुलीस उप अधीक्षक आनी उत्तर गोंय पुलीस अधीक्षक हांणी लोकां कडल्यान कागाळी आयकून घेतल्यो. हो उपक्रम शेनवारा सावन सुरू केलो. ह्या उपक्रमा अंतर्गत थळाव्या लोकांचे जे प्रस्न सोडोवपाचो यत्न करतले अशें पुलीस अधीक्षक जिवबा दळवीन सांगलें. Honorable DGP Goa, Shri Jaspal Singh has started and he has given written instructions that any superior officer should visit the police station and listen to the grievances of the public
at least once in a week. So Saturday is a time day and 11 to 2. Any grievances of any petitioners or any small big complaint where the PI or the staff of concerned police station are not able to do proper justice, they can come and meet, and we will ensure that the proper attention given to the complaint. Since morning, I've attended about 11 complainants, and in some complaint I told that I will come personally to the spot and verify it. In some complaints I have given instruction to visit the site and to send the complaint to the दिवचलचे सरकारी केंद्र शाळेचे वर्ग जे सुवातेन भरतात ते पुलीस स्टेशनाचे पोरणे इमारत आशिल्ली. या इमारतीची सध्या सामकी अवतिकाय झाल्या. या इमारतीच्या पाक्याची मोडतोड तर जाल्याच वयल्यान या इमारतीन हेडग्या गोरवांचो वावर वाडला. इमारतीन अस्वच्छताय निर्माण जाल्या, ताका लागून या इमारतीन शाळेचे वर्ग भरतात की ही या इमारतीच्या पाक्यांची मोडतोड तर जाल्याच वयल्यान या इमारतीन हेडग्या गोरवांचो वावर वाडला. इमारतीन अस्वच्छताय निर्माण जाल्या, ताका लागून या इमारतीन शाळेचे वर्ग भरतात काय इमारत म्हळ्यार गोरवांचो गोठो असो प्रश्न उप्रासला. कोविडाक लागून फाटली सुमार 2 वर्सां शाळा बंद आशिल्ल्यो. ताका लागून विद्यार्थ्यांक सध्याच्या समस्यांची जाणविकाय जावंक ना, तरी येता त्या शिक्षणीक वर्साच्यान शाळा सुरू जातकीच ह्या इमारतींतल्यान समस्यांक विद्यार्थ्यांक तोंड दिवचें पडटलें. कारमोना स्पोर्ट्स क्लबान VM साळगांवकर मेमोरियल कोस्टर विलेज रिले रेस अजिंक्यपद सर्त जिखली. प्रायम स्पोर्ट्स क्लबान आयोजीत केल्ली ही सर्त केळशी ते बेताळबाटी मजगती आयोजीत केल्ली. पयल्या लेपान कारमोना क्लबान स्लो सुरवात केली, देखून बाणावली क्लबान आघाडी घेतिल्ली. उपरांत गॅप भरून काडीत तांणी दुसरी सुवात मेळयली. उपरांत 5वे फेरयेन कारमोना पंगडान आघाडी घेत ही सर्त जिखली. आयचे हे आवाज गोयचो बुलेटिन हांगाच सोंपता. रोखडेच पळोवया सडेतोड नायक ही कार्यावळ.